गाइज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सगळी बरी आसतले आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. थंबनेल पळोवन तर तुमकां कळत आसतलें की आयचो व्हिडिओ जो आसा तो मातसोसो वेगळो आसा. तर आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो स्पेशली Q&A ब्लॉग आसा. आनी ह्या व्हिडिओक न्हय म्हाका खूब अशी रिक्वेस्ट येयल्ली. म्हटल्यार लास्ट व्हिडिओ हांवें न्हय मिरसांगो कट करता ते घातलेले आनी तेच्या उपरांत तुमचे खूब अशे पर्सनली मेसेजी येयले म्हाका. म्हटल्यार त्या व्हिडिओन न्हय हांवें सांगलेलें की ही ऑर्डर जी आसा न्हय ती आमकां व्हडली ऑर्डर आसा आनी स्पेशली कस्टमायज ऑर्डर आसा. सो तेका लागून खूब जाणांक कन्फ्युजन जालें आनी तें कन्फ्युजन म्हटलें क्लियर करया एका व्हिडिओन. कारण वॉट्सॅपार हांवें डिटेल्सान थोडे जाणांक शेअर केल्ले की कशें आसा कितें आसा. बट तेच्या उपरांत खुबशे अशे ऑर्डरी येवपा लागले आनी ते बीन कस्टमायज ऑर्डरी येवपा लागले. सो म्हटलें एक व्हिडिओ करया आनी तुमचे बरोबर शेअर करया. म्हटल्यार तुमचें कन्फ्युजन क्लियर जातलें. सो सगळ्यात पयलीं तुमकां रिक्वेस्ट करता की हो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो हांव शॉर्टूच दवरतलें. बट तुमी न्हय स्कीप करूं नाका, फूल व्हिडिओ पळया. कारण थोडीं जाणां मागीर व्हिडिओ स्कीप करतात आनी परत आसले तशें वॉट्सॅपार म्हाका मेसेजी करून विचारतात आनी म्हाका न्हय सगळ्या जाणांक डिटेल्सान ते शेअर करपाक पॉसिबल जायना. कारण हेजो प्रोसेस जो आसा न्हय तो खूब लॉंग आसा. तेका लागून सगळ्यांक डिटेल्सान थंय सांगपाक पॉसिबल जायना. सो तेकाच लागून हो व्हिडिओ करता. तर हांगसर हांव डायरी बीन घेवन बसलां कारण एक एक करून हांव सगळे तुमचे डिटेल्सान जे प्रश्न आसा ते क्लियर करतले आनी प्रॉपर एक्सप्लेन करतले. म्हटल्यार कस्टमायज ऑर्डर कशी कितें ती ऑर्डर जेन्ना प्रॉपर रेडी जातली न्हय तेच्या रिलेटेड इन्फो तुमकां मेळटलीच. बट हेच्या पयलीं म्हटल्यार त्या ऑर्डरी पयलीं हांव हांगसर एक्सप्लेन करूंक सोदता. कारण कस्टमायज ऑर्डरी आनीक सुद्दां म्हाका रिसीव जाल्ले आसा तो व्हिडिओ पळोवन. बट शेअर करता हांव डिटेल्सान तुमचे बरोबर. सो फर्स्ट टॉपीक आसा तो म्हटल्यार कस्टमायज ऑर्डर. आतां खूब जाणांक हेच्या रिलेटेड कन्फ्युजन जाला की कस्टमायज ऑर्डर म्हणजे एक्झॅक्ट कितें आनी हांवें कितें न्यू हाडला काय अशे खूब जाणांचे प्रश्न आसले. सो कस्टमायज ऑर्डर म्हटल्यार न्हय तुमकां खबरूच आसतलें की आमी मसालो सेल करता. म्हटल्यार गरम रेड चिली पावडर, फिश करी मसालो. आतां रेगुलर कस्टमर आसा तांकां खबर आसा त्या मसाल्यान आमी कितें कितें एड करता, कितें मटेरियल आसता. गरम मसालो जो आसा तो कसो करता आमी गांवठी मिरसांगो बीन घालून करता. गरम मसालो जो आसा तो स्पेशली गांवठी मिरसांगो जायत भितर. बट ही जी ऑर्डर आमकां रिसीव जाल्या ती खूब टोटली वेगळी आसा. म्हटल्यार तांकां न्हय स्पायसी मसालो नाका, तांकां गोडूस मसालो जाय. म्हटल्यार गोड टायपचो मसालो जाय. सो तेका लागून पर्सनली आमकां कस्टमरान सांगलेलें आसा की तुमी जे बाकीचे गुंतूर म्हण मागीर गांवठी मिरसांगो बीन घालतात ते घालूं नाकात. आमकां फक्त काश्मीरी मिरसांगो घालूनच हो मसालो जाय. तेका आमी कस्टमायज ऑर्डर म्हणटा. कस्टमायज म्हटल्यार तुमकां कशें कितें जाय त्या प्रमाणे आमी सगळें मटेरियल यूज करता हांगसर. सो हें कळ्ळें आसतलें. आनी ही कस्टमायज ऑर्डर जी आसा तितून फकत एन फकत काश्मीरी मिरसांगोच घाला म्हटलें. बाकी गुंतूर गांवठी कसलेच नाका, फकत काश्मीरी म्हटल्यार मिरसांगोच जाय तांकां. आनी गरम मसाल्याची ऑर्डर आसा तेंची आनी रेड चिली पावडराची आसा. सो हे दोनूय करतना आमी काश्मीरी मिरसांगोच यूज करतले. हे क्लियर जालें आसतलें तुमकां कस्टमायज ऑर्डर कितें तें. त्या उपरांत सेकंड पॉयंट जो आसा तो कस्टमायज ऑर्डर आमी कशी घेता. आतां कस्टमायज ऑर्डर म्हटल्यार न्हय हांवें त्या व्हिडिओन सुद्दां शेअर केल्लें आसा. जर आमकां बल्कान ऑर्डर येयली जाल्यारूच आमी कस्टमायज ऑर्डर एक्सेप्ट करता. बाकी 1 किलो बीन जर तुमी सांगत जाल्यार पॉसिबल ना आमकां. कारण कस्टमायज ऑर्डर करपाक न्हय तसो टायमूय दिवचो पडटा. तेजें मटेरियलय डिफरंट आसता. सो तेका एक्स्ट्रा टायम लागता कस्टमायज ऑर्डर करपाक. आनी नॉर्मली आमी जें करता तेकाय टायम लागता. बट आमी ते एका बल्कान ऑर्डर हाडटा आनी 1 किलो बीन कस्टमायज ऑर्डर येयली जाल्यार तें पॉसिबल ना आमकां. सो तेका लागून 1 किलो 2 किलो अशें आमी कस्टमायज ऑर्डरी घेयना. फकत बल्कान ऑर्डर आसत एक 5 किलो बीन जाल्यार ती कस्टमायज ऑर्डर आमी रेडी करून तुमकां दिवं शकता. तेज्या मागीर आसा त्या व्हिडिओन हांवें म्हटल्यार म्हापसा जेन्ना आमी मटेरियल हाडपाक गेल्ली तेन्ना आमी हळसाणे सुद्दां घेतलेले आनी चवळी सुद्दां आमी विकत घेतलेली. सो थोडे जाणांक कन्फ्युजन जालें आनी कन्फ्युजन म्हटल्यार म्हाकाय बीन तें क्लियर करूंक जाय. नॉर्मली तुमकां खबरूच आसतलें की हांव हळसाणे चवळी बीन जी आसा ती आमच्या हांगासलीच घेता. म्हटल्यार जे आमचे शेतान जाता त्याच लोकां कडसून घेवन हांव ती सेल करता. हें खरें आसा. आनी म्हाकाय बीन एक्चुअली तेच जाय जे आमच्या वाड्या वयले लोक जे शेत करता तेजे कडसून हळसाणे चवळी मूग घेवन म्हाका
तुमच्या पर्यंत पावोवपाची आहा, कारण ती ऑर्गेनीक बी आसता आनी सायड बाय सायड शेतकऱ्यांक म्हाज्या चॅनल थ्रू खंय ना खंय मातशें हेल्प जाता हे म्हाज्या मायंडान चड आसता. बट आमी म्हापसासून कित्याक घेतले तें बीन तुमचे बरोबर शेअर करता. एक्चुली हांवें आमच्या वाड्याचेर सगळ्यांक विचारलें की अळसाणे बीन रेडी जाले, तुमी काडले काय म्हणून. तर अळसाणे शेंगदाणे हे आजून कांयच रेडी जावंक ना. तेका आनी 1 म्हयनो तरी वयतलो आख्खो प्रोसेस जावपाक. आनी हो जो कस्टमर आसा तेणी म्हाका पयलींच सांगलेलें, जर तुज्या गांवान सपोज आजून रेडी जावंक ना अळसाणे बीन जाल्यार तूं म्हापसासून घेवन म्हाका दिवं शकता, आपल्याक कांय प्रॉब्लम ना म्हणून. सो हे पयलींच सॉर्ट आवट आसलें, तेका लागून आमी म्हापसासून घेतले आनी हे करतले. बट म्हाका एक्चुली आमच्याच वाड्या वयले अशें घेवन दिवपाक जाय आसलें, बट तें पॉसिबल जायना जालें. हांवें सगळ्यांक विचारलें बट सद्या कोणीच तें काडूंक ना, कारण तें काडप आसता, मळप आसता, सुकोवप आसता, तेका लॉंग प्रोसेस आसा. सो हें कळ्ळें आसतलें, तेका लागूनच हांवें तें म्हापसासून घेतले अळसाणे बीन. बाकी हांव अशें केन्ना म्हापसासून घेवन खंयच्याच कस्टमराक आजून पर्यंत दिवंक ना. फर्स्ट टायम अशें जालें की आमी स्वता विकत घेतले आनी विकत घेवन दितली, कारण आमच्या गांवानूच जाता. सो आमकां विकत घेवपाची केन्ना गरजूच पडोंक ना. हे एक रिजन आसलें. तेच्या मागीर हो एक चडसो मेजर प्रश्न म्हाका विचारलो जाता की जेन्ना आमी ऑर्डर करता तेन्ना डिलिव्हरी कशी आसता, होम डिलिव्हरी आसता काय म्हणून. सो हेच्या पयलीं हांवें हो प्रश्न क्लियर केल्लो आसा, आतां परत करता. होम डिलिव्हरी नासता, म्हटल्यार आमी स्पीड पोस्ट थ्रू ऑर्डरी तुमच्यो पोस्ट करता. पयलीं होम डिलिव्हरी करताले, आतां तें पॉसिबल जायना, ऑर्डरी खूब आसता. तेका लागून हांव पोस्टानसून तुमकां ऑर्डरी दिता, स्पीड पोस्ट करता. तेच्या उपरांत चार्जीस जे कशें आहा, खूब जाणांनी हे बीन विचारले चार्जीस कशें आसता काय. चार्जीस डिपेंड आसता, ते आमी डिसायड करिना, ते पोस्टानसून डिसायड जाता. तेंचे मेजरमेंट बीन वेट बीन ते सगळे करतात, वजन बीन करतात. मागीर बॉक्साचें बीन वजन आसता, हे सगळे डिटेल्सान ते चेक करतात आनी तेच्या उपरांतूच ते चार्जीस जे आसा ते हे करता, फिक्स करता. म्हटल्यार डिपेंड ऑन लोकेशन चड एक्चुली चार्जीस पडना. 100 भितर 62 बीन चडशे अशें पडटा, 62, 52, 50 बीन अशे चार्जीस पडटात, चड अशें पडना. डिपेंड ऑन वेट हा, कशें कितले किलो आसा ते. तेच्या मागीर ही जी ऑर्डर आसा न्हू आतां येयल्या ती आमकां गुजरातासून ऑर्डर येयल्या आनी रेगुलर आमचो कस्टमर आसा. थँक्यू सो मच, कारण तूं रेगुलर कस्टमर आसा आमचो. आनी ह्या कस्टमरान पयलीं सुद्दां 5-6 किलो अशें आमच्या कडसून मसालो घेतलेलो आसा 2-3 फावटी. आनी सो थँक्यू सो मच, तुवें इतलो आमचे ट्रस्ट दाखयलो आनी इतलो आमकां सपोर्ट करता म्हणून. खूब जाणांची रिक्वेस्ट आसली की आमकां हळदी पावडर जाय, हळकूण म्हणटा तेजो पावडर जाय, गांवठी हळद. सो ती पॉसिबल ना. हांवें आमच्या गांवानूय विचारली, वाड्यारूय विचारली. सो नॉर्मली हांगसर कोण हळद बीन तशी बारीक करून कुटून बीन हाडिना, सो ती मेळपाक तुमकां म्हाजे कडेन पॉसिबल ना. तेच्या मागीर जाता तितलें बीन हांव कवर करता. म्हाका हो व्हिडिओ जो आसा तो शॉर्टूच दवरपाचो आहा तेका लागून. तेच्या मागीर म्हाज्या कडेन एक्झॅक्ट कितें कितें मेळटा अशें खूब जाणांनी विचारलें, अळसणे चवळी बीन आसा काय म्हणून. तर आजून पर्यंत हांवें कोणाक सांगून दवरूंक ना की म्हाका अळसणे बीन जाय म्हणून. बट तुमकां जर अळसणे चवळी जाय जाल्यार तुमी हो व्हिडिओ पळोवन म्हाका वॉट्सॅपार मॅसेज करूं शकता. सपोज तुमकां जाय जाल्यार हांव वाड्या वयल्या लोकां कडेन उलयतलें, तांकां सांगतलें की म्हाका अळसाणे चवळी बीन जाय म्हणून. आनी मेळों शकता, कितें जाणां अळसणे मेळों शकता, चवळी मेळों शकता, मूग आसतले, मागीर ज्योतीचे तांदूळ हे बीन मेळों शकता. तुमकां कितें जाय तें तुमी म्हाका वॉट्सॅप करा. सो हांव वाड्या वयल्या लोकां कडेन उलयतलें, जे आतां शेत करता तेंच्या कडेन, आनी पॉसिबल आसत जाल्यार तुमकां हांव रिटर्नान सांगतलें की हो स्टॉक येयल्लो आसा म्हणून. कळ्ळें. तेच्या मागीर बुकींग कशें कितें करप. खूब जाणांनी एडवान्स पावसाक लागून मसालो सुद्दां ऑलरेडी बुकींग करून दवरलेलो आसा. कोणी 5-5 किलो रेड चिली पावडर, मागीर फीश करी मसालो पयलींच बुकींग करून दवरला. आय थिंक सो न्हय, फेब्रुवारीच्या स्टार्टिंगूच खूब जाणांनी बुकींग करून दवरला. सो कोणाक पावसाक मसालो जाय जाल्यार बुकींग म्हजी स्टार्ट आसा. एडवान्स बुकींग हांव पयलींच करून दवरता, म्हणजे त्या मेजरमेंटान म्हाका तें करूंक गावतलें रेडी मसालो म्हणून पावसा पयलीं. सो जर कोणाक बुकींग करूंक जाय जाल्यार तुमी करूं शकता. सो अशें आसले थोड्यांचे प्रश्न जे हांवें बरे तरेन सॉर्ट आवट केले आसतले, मातशे फास्ट सॉर्ट आवट केले.
कारण म्हटल्यार हो व्हिडिओ म्हाका चड लॉंग करपाचो नासलो, शॉर्टूच करपाचो आसलो. की आनी कितें क्वेरी आसा जाल्यार म्हाका कमेंट बॉक्सान सांगा ऑर पर्सनली मेसेज करूं शकता. खूब जाणां मेसेजी करतात, सो ताका लागून थँक्यू. हांव तुमकां थंय क्लियर सुद्दां करता बरे तरेन. सो चला तर गायज, आयचो व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या आमचो देव बरें करूं. आणि जर कोणी अजून मसालो ऑर्डर करूंक ना जाल्यार तुमी ऑर्डर करूं शकता.